विनायक कारबोटकार खून प्रकरणात आरोपीक सोदून काडूंक क्रायम ब्रांचीक अपेस आयला। पूण मर्डरा दिसा जेल प्रॉपर्टी डॅमेज केली म्हण 10 जाणांक तांणी वळखला। बेगीनच त्या 10 जाणांचेर सरकारी मालमत्ता मोडतोड प्रकरणात चार्जशीट दाखल जातली। विनायक कारबोटकार मर्डर केस आनी जेल स्टाफाची भूमिका तातूंत वयल्या वयर आसूंक शकता। फाटल्या 24 जानेवारीचे राती सडा सबजेलीत जाल्ल्या केस्तांवात गँगस्टर अशफाक बेंगरे मर्डर केसीत भितर आशिल्ल्या विनायक कारबोटकाराचो खून जाल्लो। विनायकाच्या स्वभावाक लागून जेलीत आशिल्ल्या कांय कैद्यांनी ताका मारलो आसतलो म्हूण तेन्ना लोकल पुलिसांनी दावो केल्लो। जेलीत आशिल्ल्या कैद्यांनी जेल स्टाफाक बोडोवन जेल प्रॉपर्टी, सीसीटीव्ही कॅमेरा आनी डीव्हीआर मोडून फुज्जो मारपाचो यत्न केल्लो। पुलिसांनी आर्मीची मदत घेवन परिस्थिती नियंत्रणात हाडिल्ली अशें तांचें म्हणणें। कारबोटकर फामिलीन ह्या घडणुके उपरांत जेल स्टाफाचे भुमिकेबाबत प्रश्न उक्तायल्या उपरांत क्रायम ब्रांची कडेन तपास सोपयल्लो। क्रायम ब्रांचीन जेल प्रॉपर्टीची मोडतोड केल्ल्या प्रकरणात 10 जाणांक सोदून काडले, पूण विनायक कारबोटकाराच्या खुन्याचो सोद लावंक आनी जेल स्टाफाची भूमिका स्पश्ट करूंक मात तांकां जमलें ना। जेल प्रॉपर्टीची मोडतोड केल्ल्या प्रकरणात क्रायम ब्रांच चार्जशीट तयार करता, पूण तातूंत खुनाचें प्रकरण आनी जेल स्टाफाची भूमिका मात वेल्यावयर आसूंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। म्हापशा पालिकेंत डेली वेजीसाचेर आशिल्ल्या कामगारांनी पगाराच्या इश्यू वयल्यान शुक्रारा नगराध्यक्षाक घेराव घालो। फिक्स कामगारांक म्हयन्याच्या म्हयन्याक पगार मेळटा जाल्यार डेली वेजीसाच्या कामगारांक कित्याक ना काय म्हण आर्ग्युमेंट। डेली वेजीस कामगारांकय म्हयन्याच्या म्हयन्याक टायमार पगार जाय। आणि वाचा पेमेंट तोय आमकां जावना। आमकां 1 तारीख मेरेन तो पेमेंट आमकां घालूंकूच जाय फुडल्या म्हयन्यासून। आनी नाजाल्यार आमी काम करची ना अशीच बसतली आनी कोणाकूच काम करपाक आमी दिवची ना। आमच्या जाग्याचेर कोणाकूच दुसऱ्याक रावपाक करीत जाल्यार प्रयत्न। तारीख फिक्साचो जाता जाल्यार 4 तारखेक तर टेम्पररी तो पेमेंट दिवंक जाय न्हू। भाड्याच्या रुमाचेर रावता तेंचेर भाड्याच्या रूमाचे दिवचे पडटा। खावपाचे कितें पडटा आनी पयशे कितें फारीक करपाचे, भुरग्यांक कितें हे करपाचे न्हू। आतां तुमकां म्हयन्याक केन्ना पगार केन्ना मेळटा? 14-15 तारखेक टायमच ना आमच्या पगाराक। फिक्सांक 1 तारखेक पगार घालतात। आमकां हेच्या फुडें 5 तारखेक पेमेंट जावंक जाय। आतां ते आमी दर पयता हे सांगिता तांकां 5 तारखेक आमकां पेमेंट पडोवंकूच जाय म्हणून। आतां तो सर कितें म्हणटा आतां सिंडिकेट बँकेन तुमचें अकाउंट ओपन करता म्हणटा। फिक्सांचे सर आतां पेमेंट बी जालो, तांकां आतां बोनसूय मेळ्ळो, तेंचे कपड्याचे पयशेय मेळ्ळे, अजून आमचो पेमेंटूय जावंक। आतां कळ्ळें कितें आमी आतां आमच्या घरान आमी रुमा रावता, रूमवाले आमकां 1 तारखेक येवन सगळे दारार मारतात, बाबा भाडें फारीक करा। नगराध्यक्ष म्हणटा ह्या म्हयन्याच्या कामगारांचो पगार बँकेत घाल्लो, मात बँकेच्या तंत्रीक कारणाक लागून तो कामगारांक मेळूंक ना। डेली वेजीस कामगारांक टायमार पगार घालपाक कितें अडचणी येतात तें नगराध्यक्षान सांगलें। हेज्या प्रमाणे शेड्युला प्रमाणे आमी तो आमचो जो ड्राफ्ट आसा तो आमी आमच्या बँकेक दिल्लो, पण काही कारणान तेंचे तांत्रीक कितें तरी तेंचे ट्रान्सफर येवपाक थंय हें जालें म्हणून आमी आमचो जो आतांचो अकावंट आहा तो आमी बंद करपाक लायला आनी आमचे HDFCचो जो चालू अकावंटांसून तांकां पेमेंट फाल्यां करपाक लायला। आमकां प्रत्येक तेंचे एबसेंटीजूय चड आसता। तेंचो डेली वेजीसाचे जो हे आसा पळय तेंचो रिकॉर्ड आमकां ट्रॅक करपाक टायम लागता। आमचो तेंचेर कंट्रोल काय ना, कारण तेंचे एटेंडन्स बी आज आसता फाल्यां ना, ते परवा ना, सगळो आमकां इतल्या लोकांचो कॅल्क्युलेट। आमच्या स्टाफाचो आमच्या कडेन डेली रिकॉर्ड आसता न्हू, तेंचो लीव आसता, तेंचो प्रत्येक म्हयन्याक ते 3-3 म्हयने एकठांय येत ना, मागीर ते आमकां सगळे कन्सिडर करचे पडटा। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। घेऊया एक ब्रेक।